नमस्कार येवकार गोवा टुडेत हांव दत्तराज नाईक। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोरोनाचे दुसरे ल्हारेचो मार 24 वरांत 757 नवे दुयेंती 5 जाण सोंपले। पॉझिटिव्हिटी रेट पावलो 28%चेर। मरतात तातूंत सगळे वयोगटांतले। 12वीची परीक्षा 24 एप्रिला सावनूच सुरू। गोवा बोर्डान केले स्पष्ट, परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो रद्द केल्यो म्हूण पोस्ट व्हायरल जातात ताचेर विस्वास दवरूं नाकात म्हूण उलो। गोवा मायल स्क्रॅप करूंक ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी। टॅक्सीवाल्यांचें आंदोलन फामिलीक घेवन चालू। बार्देस मालात फुडले 3-4 दीस उदक ना। कोलवाळे करसवाड्यार पायपलायन शिफ्टिंगाचे काम सुरू। अस्नोडे प्लांटार रिपेरिंगाचे काम। 21 एप्रिल मेरेन उदका पुरवणीचेर परिणाम। आनी शिवोले बीजेपी मंडळाचो विश्वजीत परब पावलो आम आदमी पार्टीत। सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें विजन फुडें व्हरपाक ताची खंय आपात एंट्री। गोंयांत कोरोनाचे दुसरे ल्हारेचो बरोच मार बसपाक लागला। फाटल्या 24 वरांत 757 नवे दुयेंती सांपडल्यात जाल्यार 5 जाण सोंपले। पॉझिटिव्हिटी रेट 28% वयर पावली। देशांत बाकीचे कडेन कोरोना काळाबंद घालूंक लॉकडावन, कर्फ्यू सारकेले उपाय चालू आसात। गोंयांत तितले ना जाल्यार भायल्यान येतल्या कडच्यान नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तरी घेवची, ना जाल्यार चेकपोस्टार टेस्टिंग तरी करात म्हूण फोंडेचो काँग्रेसीचो आमदार रवी मागता। सरकारान विचार करचे हेल्थ डिपार्टमेंटान, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंटान जे महाराष्ट्राच्यान कोण येतात तांकां तेजी सर्टिफिकेट विचारची। नाल्यार तुम्ही सेंटर उगडात प्रत्येक हेजेर सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट जर चेक नाकाचे तुम्ही तुमचे सेंटर उगडात चेक करात तांकां सगळे तरेचे आनी तांकां पळयात तांकां आसा कोरोना पॉझिटिव्ह आसा कोण नेगेटिव्ह आसा पॉझिटिव्ह आसा ते पळोवन सोडचे। नाल्यार तांकां येता आसतना दुसरे स्टेटीच्यान जावं महाराष्ट्रा कर्नाटका येता आसतना तेणी हें हाडची सर्टिफिकेट हाडची की कोरोना ना म्हणून। गोंयांत वाशिनां दिवपाची मोहीम नेटान चल्ल्या। 21 एप्रिल मेरेन टिका उत्सवाक मुजत वाडूय मेळ्ळ्या। सध्या तरी 45 वर्सां वेल्या लोकांकूच वाशिनां दितात। गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्रीत सरसकट सगळ्यांक वाशिनां दियात म्हूण मागणेक नेट। अपना भाडाचो फावंडर CEO मुर्तजा अलीनूय हे मागणेक नेट धरला। तशेंच 1 लाख कोवॅक्सिन कोविशिल्ड वाशिनां दान करपाची तयारी ताणें दाखयल्या। हाँ, सीएम को हमने लेटर लिखा है। जो कोरोना की जो भी तेजी से कोरोना फैल रहा है और वैक्सीनेशन के लिए हमने एक सीएम को लेटर लिखा है जिसमें हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जितनी है उसको उसके फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए हमने करीब 1 लाख वैक्सीनेशन का प्रपोजल अपनी तरफ से रखा है, जिसमें आपके टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, आपका जो मोटेल्स हैं, बार्स, रेस्टोरेंट्स, इनका जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, इनके वेटर्स हैं, कसिनो का स्टाफ हो गया, मतलब everybody who will be direct or indirect interacted with टूरिस्ट, जो टूरिस्ट से जो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन होना जरूरी है। और उसके लिए हमने कोशिश करी और हमने सीएम को रिक्वेस्ट करा इसमें एज का बैरियर ना रखते हुए और इसको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन किया जाए। करीब 2 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा उसको अपना भाड़ा ने वॉलंटरी डोनेशन देने के लिए सीएम को लिखा है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 12वीची परीक्षा 24 एप्रिला सावनूच सुरू जातली। गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भागीरथ शेटयेन स्पश्ट केलें। कोविडाच्यो SOP पावन परीक्षा घेतले म्हूण ताणें सांगलां। परीक्षा फुडें धुकल्ला, रद्द केल्यात म्हूण पोस्ट व्हायरल जातात ती खंय अफवा। बोर्डान सेंटर डबल केल्यात। तशेंच कोविड पॉझिटिव्ह विद्यार्थ्यां खातीर खास आयसोलेशन सेंटरांची वेवस्था केल्या।
एज ऑफ नाव न्ही गोवा बोर्ड जी 12वीची एग्जाम 24 तारखेच्यान घेतला, 24 एप्रिलच्यान, तातूंत कांयच फरक नासा, ती आसा त्या टायमार जातली. तातूंत जे SOPs आहा न्ही, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर, तातूंत कशें आसा प्रत्येक सेंटराचेर थर्मल स्कॅनिंग जातली, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जाता काय ना तें पळयतले, मागीर फेस कवर किंवा फेस मास्क हें कंपल्सरी आसतलें. आनी जो एग्जामिनेशन जो हॉल आसा न्ही, त्या हॉलाक शक्यतो 12 भुरगे आसतले, 20 आसा थंय तेच्या जाग्यार 12, आनी जर व्हडलो हॉल आसा जाल्यार मागीर 15, 16, 17 अशें कितें आसतलें. आनी हेका लागून आमी जी सेंटर जी आसा न्ही, सब सेंटर्स आसा ती आनीक खूब वाडयल्ली आसा. म्हणजे पयलीं आमचे कडेन 50 ते 55 आशिल्ली, आतां ती जवळ जवळ 100च्या लागीं पावली आसा. आनी सर जर कोण स्टुडंट जर समजा पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार तेका कितें एग्जाम दिवपाक कितें प्रोविजन केला तुमी? एक असं कशें म्हणजे जर सपोज कोणूय भुरगो जर दुयेंत आसा किंवा ताचो फॅमिली मेंबर सपोज दुयेंत आसा कोविडाक लागून, जाल्यार ताच्या खातीर जो क्वॉरंटायन पिरियड जो आसा न्ही तो कितलो आसा तो पळोवचो पडटलो. आनी अशे जे भुरग्यांचे रिक्वेस्ट आमकां तांच्या स्कुला कडल्यान येवचे पडटले. तांचे अशे जे भुरगे जे आसात न्ही जे अफेक्टेड आसात कोविडाक लागून, तांच्यांनी डायरेक्ट आपल्या प्रिंसिपला तर्फे कंडक्टर ज्या एग्जामीचो आसा न्ही ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो किंवा आमकां मेल घालपाचो. आनी अशां खातीर प्रत्येक सेंटराचे जी 18 सेंटर आसा न्ही, त्या 18 सेंटराचे प्रत्येक एक अशें सेंटर आसा जेका आयसोलेटेड सेंटर म्हटलां आमी, जे मेन सेंटरा पासून पयस आसतले. आनी थंय अशेंच विद्यार्थ्यां खातीर तो प्रोविजन आसतली. जे हेल्थ वर्कर जे आसात ते हेल्थ वर्करांचो एस्कॉर्ट त्या भुरग्या खातीर तेच्या घरा कडल्यान ताका त्या आयसोलेटेड एग्जामिनेशन सेंटराचेर हाडपा व्हरपाची वेवस्था करची पडटली. टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या तांच्या बायल भुरग्यांनी गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाची मागणी लावन धरल्या. मागणी मान्य केली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. मजगतीं टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनात राजकारणी कित्याक वांटेकार जातात म्हूण वाद सुरू केल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांनी मनोज परबाक धुलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जाल्यार मनोजूय राजकारणीच म्हूण तांणी याद करून दिली. आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेणी कितें सांगलें सोशल मिडियाचेर, आमी बसोन उलया, चार मनीस तूं भितर घेतलो, भायर बाकीचो लोक आसतलो, टॅक्सी ड्रायव्हरा भितर झगडी जातात, भितर कितें उलयलें म्हणून तेणी हांगा येवन कितें सांगपाचें. तेच प्रमाणे पळय, 9व्या दिसा बायलां हांगा तुमी रस्त्यार घेवन येयल्यात, भुरग्यांक घेवन येयल्यात. थर्ड स्टेप चिंतात तुमी कसो आसूं शकता तो आनी कितें आसूं शकता तो. सपोज थर्ड स्टेप घेतलो जाल्यार मागीर तुमी विचारूं नाका आमच्या बंगल्यार कितें येयल्यात आनी तुमी येवंक ना म्हणून आमकां येवचें पडलें. आतांच सांगून दवरता. आनी जो पर्यंत गोवा मायल स्क्रॅप जायना कितले दीस तशी रावली जाता तो पर्यंत आमी अशीच रावतली. कितलेय पॉलिटिशन येवन कितलेय तुमी धमकी दिया, दादागिरी करा, कितेंय करात, आमी रियल गोवन, रियल गोंयकार आमी. सो आमचे टॅक्सीवाल्या भावांक जस्टीस मेळपाकूच जाय. काल एक हांगासर मनोज परब वांगडा म्हाजे आर्ग्युमेंट जाल्लो. टॅक्सी लिडर म्हणून हांव ताका एक क्वेश्चन केलो, जे प्लॅटफॉर्म टॅक्सीकाराचे आहा थंय तूं रेजिनल्टाक चडांक दिवं नाका, पॉलिटिशियनांक चडांक दिवं नाका, हे प्लॅटफॉर्म टॅक्सीकारांचे. तेणी आयज एक आपल्या ग्रुपाचेर मेसेज घातल्या कितें हांव नॉर्थ गोवाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून हांगासर येवंक ना, येयला हे टॅक्सीकारां खातीर आनी टॅक्सीकार म्हणून. आमचे कितें एसोसिएशनाचे जे ऑडिट आहा, जे कितें आहा, कोणी कितें खाल्लां न्हू ते जनरल बॉडी मिटिंगेन जातले. हे तेणी म्हाजो ऑडियो ह्यो जो आमचो गौरेश आगरवाडेकाराक म्हाका एक क्वेश्चन केल्लो, कित्याक तो आमचो मेंबर आसलो नॉर्थ गोवाचो आनी हेचो जनरल सेक्रेटरी, ताका आन्सर दिवपाक जावो म्हाका. ताका हांव इतलोच क्वेश्चन केल्लो, जर तूं मनोज परब गोंयकारांचो तूं रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना हें केलें, आमचे पार्टी फॉर्म केले, एज अ पॉलिटिशियन तूं येयलें जाल्यार दुसऱ्या पॉलिटिशियनाक तुका म्हणपाक रायट ना. ह्यो म्हाजो क्वेश्चन आसलो. लोकांनी हेजेर आरजी जे मेंबर आहात, टॅक्सीकार आहात, तेंच्यांनी हें घेवचें न्हू. हांव एक क्लियर करता आयज. तो व्हिडिओ व्हायरल करता, एक मेसेज तेणी टायप केला, हांव तुमकां फॉरवर्ड करता. म्हाज्या हितून चोरी आसली जाल्यार हांव हांगा येवचो नासलो ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. हे 10 जाण टॅक्सीकारा खातीर येयला हांव. हे पॉलिटिकल जे कॅरियर तेणी आयज उबें केलां न्हू, हें ताका सोबना. हांव गोंयकार म्हणून ताका मागता. हांव तेजेर एलिगेशन कसलेंच करिना. हांव ताका फक्त सांगलेलें, तूं रेजिनल्टाक जे हांगासर घेवं नाका न्हू, तूं म्हणूंक शकना. एज अ पार्टी तूं येयला, तूं आमच्या खातीर कितें सरकाराक गाळी सो, कितें हें कर, आमी तुज्या वांगडा आहात.
बार्देस म्हालांत फुडले 3-4 दीस उदकाचे हाल. कोलवाळे करसवाड्यार सध्या पायपलायन शिफ्टिंगाचे काम चालू आसा. कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते प्रमाण काम जाग्यार घालपाक 2 दीस तरी वतले. हायवे रुंदीकरणाक लागून ही लायन सध्या कडेक घेतल्या. तशेंच अस्नोडे प्लांटार काम चालू आशिल्ल्यान 21 एप्रिल मेरेन उदका पुरवण कमीच आसतली. 1.5 मीटर कटिंग आसा सर हांगा लागून आमी लायन शिफ्ट करतात. ताका लागून हेवी रोडाक लागून ते इंटरकनेक्शन भितर आसा ताका लागून ते सकल उदक म्हणून ही लायन डॅमेज करता आनी ते लायन आमी शिफ्टिंगाक केला सर. आता उदक चालू आसा काय उदीक बंद साठाक बंद केला सर. ते लायनीचे उदीक सर तो लेवल आसला उदीक आसा. दोन दीस उदक ना बार्देस तालुक्याक न्हू पण जाता तितले आमी बोगी करून दिवपा सारखे करता सर. 2 दीस करचे ना रात्री 12 पर्यंत आमी कशें करून करता सर. न्ही पूण आता ही क्रॉसिंग खंयच्यान आता ही क्रॉसिंग जो कामोली वयता सर कामोली एका सर शिवल्ली गिवल्ली वयता सर. उदक अख्खे बार्देसाक ना सर कंप्लीट एअरवॉलाचें काम चालू आसा सर. फिल्टर आसा टाकी धुता हे सगळे काम नेटान चालू आसा सर. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. वाळपय रेडेघाटीर ब्रेस्तारा सकाळी एक्सिडंट जावन सालेलीचो 19 वर्साचो तरणाटो दत्तप्रसाद गांवकार सोंपलो. सिलिंडर भरपी मिनी टेम्पो, स्कूटर आनी मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट जाल्लो. स्कूटर चलोवपी दत्तप्रसाद सिरियस आशिल्ल्यान ताका जीएमसीत शिफ्ट केलो, मात वाटेरूच ताणें जीव सोडलो. शिवोले बीजेपी मंडळाचो वांगडी विश्वजीत परब आम आदमी पार्टीत आयलो. तो खंय 2007 सावन शिवोले खातीर काम करतालो. आतां मनोहर पर्रीकराचें विजन फुडें व्हरपाक खंय तो आपात आयला. आपाच्या राहुल म्हाबरेन ताका येवकार दिलो. ताचेच वांगडा उमेश कोलवाळकारानूय आपात प्रवेश केलो. म्हज्या बरोबर आसा आमचे शिवोलचे फुडारी बाब उमेश कोलवाळकार. तशेंच म्हजे उजवे बाजूक आसा बाब विश्वजीत परब. आज म्हाका खोस भोगता सांगपाक की बाब विश्वजीत परब आमच्या पक्षान प्रवेश करताच केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स फुडें व्हरपाक म्हाका खात्री आसा गोंयकार तशेंच बाकीच्या पक्षान जे लोक आसा ते आमच्या भितर सामील जातले. जे गोंयचे स्वप्न आमचे पर्रीकरजी जेणे पयल्ले ते पूर्ण करतले जाल्यार खरोखर कसलोच भ्रश्टाचाराचो सरकार न येता सगळे डेव्हलपमेंट करपाक लागून. पूण त्या एक उद्देशान हांव आयज आम आदमी पक्षान प्रवेश करता. आनी दुसरो एक गोश्ट म्हटल्यार रोल मॉडेल ऑफ दिल्ली. पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक मान्यताय मेळूंक शकता. राष्ट्रीय CRZ कडच्यान बावटो मेळ्ळा म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. शेकां घालता तांकां पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडटा तांचे खातीर बरो निर्णय जाला. CRZ प्लानांत कांय दुरुस्त्यो आसात, तांचेरूय ऑथॉरिटी कडेन चर्चा करून खंय फुडें वतले. आज मिटिंगे भितर अमेंडमेंट ऑफ 2019 भितर जे सँड एक्सट्रॅक्शन आसा, जे सँड बार जाता गोंयान, जे टायडल वेवा खातीर सँड बार जाता तांकां परमिशन आज CRZन म्हणजे सेंट्रल CRZन दिल्ले आसा, नॅशनल CRZ ऑथॉरिटीन दिल्ले आसा. सो आतां आमी तेजी फॉर्मुलेट करून जे NIO आमचे रिपोर्ट करता हे रिपोर्ट घेवन आमी आतां ऑफिशियली जे मॅन्युअल एक्सकवेशन हे आतां गोंयान खूब कडेन एक स्टायल जाल्या की मेक मनी फास्ट, म्हणजे खंय तरी पंप लायता आनी एक्सट्रॅक्ट करता, हे इज टोटली बँड. सो आज ऑनरेबल CMक आमी उलोवन जे मॅन्युअली एक्सकवेशन करता बकीट आनी जे हें लावन आनी मनशांनी लावन करता ते अलाव करपाक आतां म्हाका दिसता चालू जातलें. CMकाचो हांव रिपोर्ट CMका दितलो. 2019 जो आतां CRZ आसतलो ते एका जे आमी 2011चे अमेंडमेंट हाडलेले, जे HTL लायन एट द रिवर माउथ आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो, जे शेक
जे टायडल शेक जे इंटर टायडल झोना भितर शेक आसतले हे आमी रेप्युटेशन केल्ले हे दोनूय आमचे पास जाले. सो आतां फुडें ज्यो गोश्टी आसा ह्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक येतले. गोंयकारा खातीर जे शेकां घालता, जे ट्रेडिशनल मेथड शेण काडटा, तांकां सगळ्या खातीर हे बऱ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आमी एक 2-3 गोश्टी उरल्या आमच्या गोंयांत करपाक. सो गोश्ट ते आमी ऑथॉरिटी जे आसा CRZ ऑथॉरिटी गोंयां तांकां आमी डिसिजन घेवपाक लायतले. तशें ज्यो गोश्टी आज हायट जे आसा कारणान आमचे दोंगर खंय थोडे कडेन आसा ते दोंगर अशे प्लॅनार फ्लॅट दाखयता आनी 500 मिटर वयता. सो दोंगर जावन सपोज 50 मिटर वयर दोंगर आसा तर उदक केन्ना ते पावचे ना. सो ह्यो गोश्टी आमी तांकां म्हटलेले. सो दे हॅव सेड दॅट यू डिस्कस विथ ऑथॉरिटी एंड कम बॅक. सो अशे 2-3 गोश्टी आनी उरलेले आसा ते ऑथॉरिटी डिस्कस करून आमी वयतले. BJP आम आदमी पार्टी आनी उजवाल्यांक एकलोच पयशे पावयता. हो मनीस गोंयांत एंट्री मारूंक रावला. ताणें एंट्री मारीत जाल्यार गोंयांत कोळसोच कोळसो जातलो म्हूण बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयचो सगळो सैम काबार जातलो. दर्या, न्हंय, खाजन काबार जातले. ट्युरिजम नांवाक लेगीत उरचें ना म्हूण शिटकावणी. जे पडे बॉब माताय जावं तो उजो जावं तो आम आदमी जावं तो BJP हे तिनूय पार्ट्यांक एकूच मनीस फायनान्स करता म्हणून. आनी तो मनशा नांव हांव सांगूंक शकना म्हूण तो मनीस कोण तो एक दीस सगल्यांक आख्खे गोंयच्या लोकांक कळटलो म्हणून. कित्याक तो गोंयांत एंट्री मारून सोदिता आनी जे रितीन गोंयांत तरी एंट्री मारली आनी आमच्या लोकांक तरी कोणेच चूक केली न्हू आनी तेणें तरी गोंयांत एंट्री मारली जाल्यार पळय 2 बिलियन्साची जी कुडशांची मायन ऑस्ट्रेलिया पळय घेतलेली आहा तेजो इतलो कुडसो हाडून तरी हिंगा इस्टोर करपाक लागले. ह्या वाटेन दर्यो काबार, त्या वाटेन न्हंय काबार, ह्या वाटेन हाजन काबार. गोंया सारको काळूक ट्युरिजम गेले आनीक एक जातलें. ज्या दिसाक तुमकां खबर आसतली आदीं एक आमगे भुरगेपणाक तावेर म्हूण आहलें एक धाकलेशें बार. तेजे 2 म्हणजे भाशेन मोठे पोटाचे 2 मनीस आसताले आनी जो पळय कॅश दिता तो म्हणटालो हाय गिव्हन कॅश आसतालो आनी आय सोल्ड क्रेडीट म्हूण अशें करून एक रडटालो. ते भाशेन आमी रडले. हांव आयज सांगता हाल्या आसत ना आसत मनशाचें मरण सांगूं दिना पूण एकूच सांगूंक सोदता एकटे पळय तिगोय पळय आहा आम आदमी जावं उजो जावं BJP एक मनीस ताका फायनान्स करता. पेडणे कलाकारांची खाण आनी पेडणेकारांनी जिखोवन दिल्यार पेडण्यां रवींद्र भवन करून दितलो म्हूण मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकारान उतर दिलें. आर्य चाणक्य नाटकाच्या पुराय टिमीचें पेडणेचो मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकारान भोवमान केलो. कला अकादेमीच्या नाट्य सर्तींत ह्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जाल्लें. कला अकादमी नाट्य स्पर्धेत आर्य चाणक्य हे उत्कृष्ट नाटक करून पहिले बक्षीस मिळाले त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता. तसेच तुमचा पहिल्यापासून मी अभिनंदन करता. सबंध गोव्यातच नाही तर पुणे, मुंबई, दिल्ली सारख्या इथून इथून तुम्ही नाटकांनी भाग घेऊन तुमच्या उत्कृष्ट नाटकाची परंपरा कायम राखूची. जेव्हा तुम्ही आमदार होणार तेव्हा पहिलं जर काम जर पुढचं करायला पाहिजे असेल तर ते रवींद्र भवनचं काम करायला पाहिजे. आमचे कलाकार मातयेनसून येयल्ले आसा आनी पेडण्यान हांव भोंवला आतां इतले 1.5 वर्स जाले. म्हाका दिसता हर एक घरान एक कलाकार आसता. हे अशेंच फुडें स्टार्ट उरतले आनी म्हाजो पाठिंबा तुमकां सदांच आसतलो. कारण म्हाका खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास केलो आनी असोच म्हाजेर विश्वास दवरचो आनी हांव तुमकां प्रॉमीस करता तुमचो म्हाका साथ आसा आनी फुडें हांव इलेक्ट जावन येत जाल्यार हे प्रॉमीस तुमचे फुलफील करतलो आनी ते बी पेडण्या सेंटराक आसतले रवींद्र भवन.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.